welcome to Goa's first ever Panchayat Express. We will travel in all 12 talukas of Goa, knowing the problems, grievances of people. Me, with the prudent team, will be traveling to all these talukas, covering most of the panchayats which are burdened with problems, issues which were never ever solved. Right now I'm standing here in Pedne Taluka and will be travelling to Keri Tirakol Panchayat, which is 15 kilometers from here. We will tell you why is it important now. म्हणजे आम्ही आता पहिलं ते भाषण स्टार्ट होता की तिनं का परत तो बंड तो टोटल विलेज प्रोटेक्टिव्ह बंड मीन्स किती प्रोटेक्ट करता फार्म सगळे म्हणजे विलेजच प्रोटेक्ट रिव्हर ही आम्ही उभी पळय आहा ते आता ही रिव्हर नाही तेरेखोल रिव्हर म्हणतात ही आणि रिव्हराचो प्रोटेक्टिव्ह बंड पयलीचो ओल्ड बंड प्रॉपर मेंटेन हे झाले ना आणि ताका मेंटेनन्स झाले ना गेल्या 10 वर्षां हो बंड डॅमेज जावन आसा. Construction of the bandara. Road come bandara. So this is one of the problem that we encountered here in Keri village. We'll move on to the other problems to see what are the grievances of the people here. So Vinay Pingulkar with us, who was the former Sarpanch of Keri Tirakol. तुम्ही सांगशा आता किती प्रॉब्लेम आहे हिंगा केरी विलेज काय पंचायतीत. फर्स्ट आमचो प्रॉब्लेम आसा तो इलेक्ट्रिसिटीचो प्रॉब्लेम. वायर जे सगळे आसा ते वायर सामके हार्डली जवळ म्हाका दिसता काय तर 30 इयर्स जावन गेले तांकां. ते सामके एकदम हे जाल्ले जीर्ण जाल्लेले आसा आणि ताका लागून ते मेंटेनन्स अजून जावना ना मेंटेनन्स करतात थोडे जाग्यार जाल्ले आसा पण बरेचशे जाग्यार जावंकूय ना अशें मेंटेनन्स. आणि त्याच्या दुसरो प्रॉब्लेम पावसांत सगळे वादळ बी जाता नॅचरल कॅलॅमिटी तेतून झाडां पडटा आणि ताका लागून बऱ्याच टायमा लायट वता पावसांत. This is the beautiful Keri beach, and while we were traveling to Keri to find out their problems and grievances, this was one of the main problem that this being the touristic spot, there are no changing rooms here, there are no toilets for tourists, nothing. We have Lakshmi, who is the aspirant for the panchayat poll which are coming forth. तुम्ही सांगशा आम्ही आता लोकांकडे उलयले न्ही ते म्हणटा केरी बीच आमचे जायते ट्युरिस्ट येता बट टॉयलेट्स ना म्हणटा चेंजिंग रूम्स ना म्हणटा की सगळे मेस जालेले आहा तितून तुमी कितें ते हांव कितें म्हणटा आतां पळय आमी हांव आतां ह्या पंचायतीक आसा पण जेन्ना आमी निवडून येतले तेन्ना एक निश्चित केल्लेलें आसा की हांगा जो आमचो इतलो सुंदर हो केरी बीच आसा थंय चेंजिंग रूम्स एक टॉयलेट आणि हे जो आतां तुमी पळयला आज तर खूबच कचरो असो खूब जाल्लेलो आहा. तर एक आतां आमचो पेडण्या जो म्युन्सिपालिटी मार्फत एक कचरा प्रकल्प जाला तो आमचे पंचायती मार्फत तो आमी सगळं एकठांय करून पेडण्या प्रकल्पाक धाडूंक शकता. हे एक आमी करूंक शकता. You must be wondering why I'm sitting here on these pebbles and I'm completely unaware of this particular issue. So we have Mr. Lakshman here who will explain us what is the issue that is haunting the Keri village about these pebbles. अशें कितें जालां हिंगा?
हे दिस इज अबाउट 1.5 किलोमीटर बीच ही जी कॅज्युरिना प्लांटेशन आसा ही फाटल्या 20 वर्सां पयलीं गव्हर्मेंटान लायली अबाउट 50 years बॅक. पूण ती अशी पावसांत बी येता सगळी ती हे जाताली पडटली सगळी म्हणून गव्हर्मेंटान बाय पब्लीक डिमांड आमचो हांगा लोकल MLA जो आहा श्रीकांत पार्सेकर ही हॅज ट्रायड इज लेवल बेस्ड आणि अंडर NTC इरोजन हो एक व्हडलो प्रोजेक्ट अबाउट 7 crores. सो हांवें ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसीस हो सुरू केल्लो पण आफ्टर ऑल इट इज अ नॅचरल सो एवरी इयर इट इज कॉलेप्सिंग. आमची मागणी आसा की हे पयलीं पासून हे लायटीचे वायरी आसा ते चेंज करचे आनी हे उदक आमकां फक्त 1-2 तास येता वॉटर सप्लाय मातसो less आहा, inadequate water supply. ते गव्हर्मेंटान Okay, बारीक प्रश्न आसा म्हणटा ते तिराखोल म्हणजे कसले कसले बारीक प्रश्न म्हटल्यार ते चड करून म्हणटा ते आमकां लायटीचे आमकां लायट आमच्या गोंयच्या सरकाराक करसून येयना पूण ही लायट फक्त महाराष्ट्राक लागसून येता आनी ते लोड शेडींग आमकां 4-4 वरां लोड शेडींग दवरता म्हणजे 4 वरां आमकां दिसांतून लायट आसना. ताका लागून आतां इन फ्युचर हो जेन्ना पूल जायत तेन्ना पुला वयल्यान ती लायट येवंक शकतली अशी. मेडिकल फॅसिलिटीज कशी कितें हांगा मेडिकल फॅसिलिटी म्हणजे बिलकूल ना आमकां महाराष्ट्रान वचचें पडटा आनी मेजर कितें जालें जाल्यार गोवा मेडिकल किंवा म्हापसा आता हे तिराखोल एक वॉर्ड आहा तितून एक पूण हेल्थ सेंटर ना तिराखोल हेल्थ सेंटर ना हो एक वॉर्ड आहा. सो बिश्टे पासून आतां दुयेंत पडलो वा कितें जालें की तुमकां महाराष्ट्रान वचचें पडटा काय तुमी केरी येता. आनी आमी Now we have reached to the Korgaon village, which is one of the panchayats in Pedne Taluka. Here there are no much grievances and problems of the people. There are only infrastructural difficulties that the people face. Let's go and meet the people and ask them what are their expectations from the panchayat, new panelist, or what did the earlier panchayat or the panel did for them. लास्टचे जे पॅनल असले त्या पॅनलाक त्यांना जो पंचायत मंत्री असला ताणें फंड्सच प्रोवायड करूंक ना. इथे कोरगांव विलेजीन कसले म्हण डेव्हलपमेंट जाय तशें. कोरगांव विलेज जे आसा न्हय खरें आमी पळयता की आमचो देश जो आसा तो हे राष्ट्र जे आसा ते शेती प्रधान राष्ट्र आसा पण दुर्दैवान आमच्या कडेन शेती सोडून सगळें कितें तें चलता. हे डेव्हलपमेंटाचेर विचार करता आसतना सुद्दां म्हणजे इरिगेशना खातीर बाबा कितें करपाक जाय किंवा शेती कशा तरेन वाडोवन येता ह्या गोश्टी कडेन चडसो लक्ष दिलो वचना. कोरगांव विलेजीन कितें जाता की कम्युनिकेशनच्या दृश्टीन थोडेशे कांय भागांत इंटिरियर जे एरिया आसात थंय जे आमचे लायट पाणी आनी वीज Him how his panchayat fared in these 5 years.
थोडेच केले आम्ही सॉल्व केले आणि थोडे उरले प्रॉब्लेम्स असा म्हणतात की ते कोरगाव केरीचे. आमचे साहेब आमकां कम्युनिटी स्मशान भूमी जाय ती आमच्या वाटतार जेन्ना ना जागो ही एक प्रॉब्लेम. आणि एक प्रॉब्लेम म्हणटालो की एग्रीकल्चरल मातशें निग्लेक्ट केला म्हणटा अशें फंड्स दिना फार्मर्सांक आमचे आसा म्हणजे मातशें फुडें जायना न्हू एग्रीकल्चर कितें तरी लोक आसा पळय ते तेंच्यांनी मातशें फुडें येवन ते म्हणटा पंचायतीन कांय हेल्प ना म्हणटा. पंचायत आसा हेल्प करपाक ओके. तुम्ही आता पंचायत इलेक्शनाक उबे रावता म्हणटा ते तुमकां कितें दिसता गेले ते फावटीची ती पंचायत आसली तेणी काम कांय बरें करूं ना काय दिवपाचें काम केलां तेंच्यांनी पण मातशें पेंडींग उरला कित्याक सांग 2 टर्म तेंचे वर्सान एकदां सरपंच चेंज जाता ताका लागून चड प्रॉब्लेम जाता की लोकां कडेन सारकें कॉन्टॅक्ट करूंक जायना आनी कामांय सारकी जायना पेंडींग उरता. माझं हें असलें की 5 वर्सां एकच सरपंच जाय आनी तेका हें करपाक फूल बॉडीन सपोर्ट करून हें करपाक ओके. तर कामां चड आसली. आता कोरगांव कितले फावटी सरपंच कोरगांव 5 वर्सां 5 जाले एवरी इयर चेंज करता. एरिया चेंज. ओके. आणि आता तुम्ही म्हणटा तुम्ही कंटेस्ट करता की तुमचे कितें तरी आसतले डेव्हलपमेंट चड करून शेतकऱ्यांचे हें करपाक आमी शेतकऱ्यांक वयर काडपाक सोदता. हो पंचायत आसली पळय ती बरी काम करता आसा तशी 50% तेंचे 50%च सगळं डेव्हलप जाला. कित्याक सांगतो 50% म्हणटा हांव ताका फूल 100% जावंक ना. हे खंय तरी ते 5 वर्सां आसा न्हू पंचायतीची ते एक तो विभागून घेवपाकच उरलो ते कदेलीकच उरलो. आपणाक केन्ना तो मेळटा ते हेचेरच ते केले तेचेर व्हडलो आरोप ते मातशें चेंज जावंक जाय आनी दुसरे नेक्स्ट टायम आतां जो आतां येता न्हू फुडल्या सरपंच आसूं जाय 5 एकूच आसूंक जावो आनी अशी म्हाजें एक म्हणणें. शेती तुम्ही म्हणता पहिले आता करंट पंच आसा तुम्ही ते कंटेस्ट जायना म्हणटा ते कित्याक लागून कित्याक लागून की हांवें जी 5 वर्सां जे वॉटेवर जी हें दिल्ली लोकांची जी हांवें तेन्ना सर्वीस दिल्ली ती हांवें फुलफील केली जें कितें हांवें सांगलेलें किंवा जें म्हज्या मतीन आसलें करपा सारकें फुलफील. पॉलिटिक्स जे पंचायत लेवलार येता व्हडल्या पक्षांचे न्हू ते येवंक फावना कारण जनरल पब्लिकाक खंय त्रास जाता आनी लोक आतां कितें जाला जो तो जनरल डेव्हलपमेंटाक वचना पर्सनल कितें यूज जाता ह्याची थिंकींग लोकांची वाडलेली आसा. ताका लागून जनरल जें वाडो विकसीत करतले किंवा आनी कितें भोंवताल परिसर कसो सुशेबीत करतले ते करपाक आमकां मेळना. सो दीस इज द मेजर हे आनी ताका लागून हे पॉलिटिशियन्स चड इनवॉल्वमेंट जाल्यार आय फील म्हाका ती जावंक फावना अशें दिसता. ओके. यू मीन टू से पंचायतीन टू मच ऑफ पॉलिटिक्स आसा आनी तूं जेन्ना म्हणटा पर्सनल लेवलाचेर लोक आपणाक कितें पंचायतीचे हेल्प मेळटा म्हणजे ते पर्सनल लेवलाचेर कशें म्हणटा तुमी. पर्सनल लेवल म्हणजे लोकांची थिंकींग अशी जाल्या की म्हाका बाबा एक वाड्यार रावता जेन्ना वाड्याची रिक्वायरमेंट कितें आसा एक पंच जेन्ना तो एक रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून धाडटा ताणें तो वाडो बदलूंक जाय. तांची परिसर स्वच्छ जेन्ना जातला तेन्ना आमची मानसिकता बदलता. सो जो तो जेन्ना आमी थंय तेंचे कडेन वता कितें तुमचे प्रॉब्लेम ते म्हाजें घर आनी म्हाज्या घरा पुरतेंच सांगता. सो ही एक थिंकींग We have covered the Korgaon Panchayat and we have seen that the people need agricultural development there. Plus there are basic infrastructural difficulties that the Panchayat plus the people are facing. The Panchayat members themselves said that the new Panchayat should be formed with the educated Panch members.